मोगाच्या भावा भयणीनो, आज संवसारार कोविड-19 पिडे वरवीं बहुसो कश्टांचें वातावरण उब जालां. फाटल्या सबार तेंपा तावन सगळो लोक हर एका धर्माचो देवा लागीं मागोन आसा. हर एका घरांनी आज आमचो लोक दिंबेर पडून ह्या पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर मागता. कितलीशीं आमची भाऊ भयणी भाव भयणीनो ह्या पिडेक बली जाल्यानंतर आनी कितलीशीं जाणां आमची भाऊ भयणी ह्या पिडे विरोध झुजतात. आज आमी या आराधना मारी पाहत प्रत्येक रितीन मागण्याचें बोळ ह्या लोकांक आमी दिजय. बाबा भयणीनो, तुमी आज जायतो लोक माध्यम टीव्ही मारी पाहत ह्या आराधनांत तुमच्या घरांनी भाग घेतात. हे भक्तीपणाचें आराधन जावन दी. टीव्ही मुखार तुमी आसले परीस संपूर्ण भक्तीपणान जेजूक समर्पया. मागण्याच्या परत्या स्पिरितान ह्या आराधनांत तुमकां भाग घेवंक हांव मोगाचो उलो दितां. विशेष रितीन आज लॉकडावन आमच्या संवसारांत आसा, ताचे वरवीं आमी एक बंदड सांपडल्या. ताची की चड लोकांच्या काळजाची बंदड, काळजांचें लॉकडावन बाबा भयणीन आज तें कान उडोवच्या खातीर आमी आयच्या आराधना वेळार प्रत्येक रितीन मागोवंक जाय. लोकांचें बरें मन आसल्यार मात्र ह्या पिडे विरोध झुजोवंक साथ. हाचे खातीर आज विशेष रितीन आमी मागया. हुंड्यारो पारसच्या जेजूक आमचे मोदें आमी मोगान स्विकार करया, स्वागत करया आनी आमचें जिवीत हो संवसार हे पिडाशिडा पिडेस्तांक ह्या पिडे खातीर वावते विरोध झुजतेल्यांक हर एकल्याक सम्याच्या पांयांतडी आमी समर्पया आनी पवित्र साक्रामेंत त्या जेजूक आमचे मदें आपोवया. जेजू क्रिस्त कश्टांतले आमकां राखच्या. नमो सोडवंदारा कश्टांतले निवारच्या. Sakramentan आमकां राखच्या. नमो जेजू क्रिस्ता उद्यारो पार्ली पोनाच्या. नमो नमो सगुणारा sakramentan आमकां राखच्या. बाबा भयणीनो, सर्गींचो देव आज उंड्या रुपार आमकां मेळोवंक आयला. आमचे कश्ट, आमची कंत, आमची बेजाराई, आमची पिडाशिडा
आमची दूख सगळें तो पळयता. आमचे कष्ट पळयलो देव. आज हुंड्या रोपार आमचे मदें देवान आयला. 2000 वर्सां आदी मनशा रोपार अवकार मुरगेच्या कुशींत मनीस जावन आमचे संगता बरसोवच्या खातीर, आमच्या कश्टान एक जावच्या खातीर, आमचे कश्ट ताणें भोंवचे खातीर तो संवसाराक आयिल्लो. आज तोच जेजू म्हणून हुंड्या रोपार आमचे सुमें आसा. ताचे देवपण लिपला. पळोवंक सादो हुंडो, पूण ह्या हुंड्यांत आसा सगळोच देव आपल्या परत्या वैभवान आनी महिमेन. यस जेजू बाबा भयणी हुंड्या रोपार वायन रोपार आमी घेता मिसाच्या बलिदानांत. आनी आज त्याच हुंड्या रोपार आज आमचे संगता कश्टांत संगतपण दिवंक ह्या कोविड पिड्या वेळार सगळ्या संवसाराच्या कश्ट आपणाचेर घेवच्या खातीर आमचे मदें आयला हुंड्या रोपार. ताका आमी आराधन करया. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूंक रावलाय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूंक आयला. देव पोंडली पोण तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय. देवपण तुवें हुंड्याचें रूप घेतला. हुंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. हुंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. आमच्या मोगान भरून तूं आमचें खाण जाता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो जेजू क्रिस्ता. हुंड्या रोपार लिपोनासच्या. रूपान लिपोनासच्या. नमो सोडवंदारा. नमो सोडवंदारा. साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जेजू 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 बाबा भयणी आमची जिणी ह्या संवसारांत दोन कुशी. आज आमकां सुख जाल्यार फाल्यां बाबा भयणी दूख आनी एका कुशीन. आज आमच्या जिवितांत उजवाड तर फाल्यांच्या दिसा आमच्या जिवितांत काळोख. आज आमी भलायकेंत आसा. फाल्यांच्या दिसा पिडा शिडा आमकां पाट तर नेता. आयच्या दिसा आमी संतोशान उल्हासान जियेता. फाल्यांच्या दिसा दूख आनी कंत बेजाराय आमकां रेवड घालता. बाबा भयणी उदेंते आनी अस्तमते मदें जिवचे बरें आमची गत. केदाळा कितें जाता हांवानी तुमी कोणूच नेनाव. खंयच्या घडी आमचो संतोश आमचे तावन पयस वेता आमी नेनाव. पूण बाबा भयणी असल्या काळोखाच्या घडये, असले निराशेच्या घडये, असल्या सोडवणेच्या घडये म्हजो आधार, तुजो आधार जेजू क्रिस्त ह्या हुंड्या रोपार आसो. ताचे ते मात्र तुका आनी म्हाका मेळटा संतोष. ताचे ती मात्र म्हाका आनी तुका मेळटा ददोसकाय, बुजावण, बरवसो, धैर्य, भलायकी,
शांती समाधान. तर बाबा पयनी हे जेजूकू आमी आराधन करया. सुख शांती संतोष आमी मागया. तर जेजूची दैवीक सकत आमकां आज बोल दिवं दी. ह्या खातीर ताचे सकत मागून आमी आमकां सका भेटोवया आनी आराधन करया. जिणेचे सुख दुख तुका सांगो कायल्या. जिणेचे सुख तुका सांगो कायल्या. तुझे तन पुजवून आशेवन रावल्या. तुझे तन पुजवून आशेन रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोवन तूं ये. जेजू ये आमकां मेळोवन तुजे. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. हुंड्या रूपाली पोनाच्या. नमो नमो सोडवंदारा. सक्रमेंतान आमकां रक्षा. जेजू 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 येसुवे 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 येसुवे. बाबा भयणी खरंच सोमी आमच्या संगता हजार आसा. कितल्या आपुरबाची घडी. बाबा भयणी आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत कधी बेजारांत निराशेंत सलवणेंत सांगात दिवंस जेजू आमकां आसा. बाबा भयणी ह्या संवसारांत मनुष्य रुपार आयिल्ल्या जेजून आपल्या भोंवतणी आसल्या हर एकल्याचे कश्ट पळयले. हर एकल्या मनशाची पिडा शिडा ताणें पळयली. मनीस पातकाच्या बंदड्यांत आसचें ताणें पळयलें. आनी ह्या समयान बाबा भयणो आपली काकूळत मनशा कुळाचेर वतली. पेडेस्तांक भलायकी दिली. पातकाच्या बंदड्यांत सुटका दिली. जिविताची वाट तांकां दाखयली. मनशाचे कश्ट आळू केले. या कश्ट केले न्हू वजान वयतले न्हू म्हणजे सरशी येया हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजे जू वावूंक सुलाब म्हजे वजे हाळू म्हजे सरशीन येया. बाबा भयणीनो आज जेजू म्हाका आनी तुमकां आपयता. संवसारांत आज आमची वजी जड जाल्यात. आमचे कश्ट जड जाल्यात. थोडी पटी आमच्या कश्टान वाट मेळना. आमकां थोडी पटी आमची मनशां स्विकार करून तयार नात. आज आमच्या कश्टांनी बांटिली जावं कोणूच नात. जायतीं जाणां येदोळ आसली पूण ह्या कश्टाच्या वेळार म्हाका सगळी सांडून घाला म्हणले बरी बघता. बाबा भयणी कोणीही सांडल्यार हांव तुमकां सांडिसो ना म्हणली उतरां सोम्यान आमकां सांगल्या. कोणीय तुमकां सांडल्यार
एक आवय तरी आपल्या भुरग्याक सांडीत हांव तुमकां सांडी सोना कितल्या अपुर्बाची उतरां जेसून म्हळ्यांत सम्यान म्हळ्यान तर बाबा भयणी आज धैर्यान आमी जेजूची येवया आमचे जिवीत समर्पिया आनी आज कितें आमची इरादे मागणी सगळी जेजूक समर्पिया तुमची जाप आमी तुका आराधन करता सोम्या आमी तुका आराधन करता सोम्या आमच्या संगता हजार आसल्या खऱ्या देवा आनी खऱ्या मनशा आमी तुका आराधन करता सोम्या विश्वास आनी काकुळतीची ग्रेस्तकायेन भरिल्ल्या आमच्या सडवंदरा आनी इमानुवेला आमी तुका आराधन करता सोम्या श्रेष्ठच्या आनी चरित्रेच्या राया आनी सोम्या आमी तुका आराधन करता सोम्या पातका आनी मरणाचेर जैतेवो जाल्ल्या सोम्या आमी तुका आराधन करता सोम्या पुनर्जीवन जावन बापाच्या उजव्या बसून आसच्या मनशा कुळाच्या इश्टा आमी तुका आराधन करता सोम्या पवित्र साक्रामेंत आमकां घडोवन कृपेन भरलेल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जिवीत दिवचे उतार आमकां दिवच्या आमच्या मोगाळ सोडवंदरा आमी तुका आराधन करता सोम्या कष्टां संकश्टां वेळी तुजेर बाबार तूं दवरूंक आनी तुजे सरशी येवंक आमकां मोगाचे आपोवणी दिल्ल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या कळनासतना आमचो मोग करच्या आनी विविध रितींनी आमची भेट करच्या आमच्या मोगाळ तारोका आमी तुका आराधन करता सोम्या आमकां कश्टांच्या वेळार धैर्यान झुजोवंक पवित्र आत्मो दिल्ल्या त्या चडवणदारा आमी तुका आराधन करता सोम्या संसार म्हणल्यार दर्यांत वाऱ्या वादळा मदें जिवीत म्हणली ही आमची दोंड तांडून मुखार वचूंक आमकां आदार दिवच्या मोगाळा सोम्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू कोरोना म्हणल्यार मारेकार पिडे विरोध झुजोवंक आमकां धैर्य आनी बळ दिवच्या मोगाळ सोम्या आमी आमी आराधन करता सोम्या जेजू कष्टां अनवरांनी कंगाल जात आसतना आमच्या जिवितांत वाटेली जावन आमकां नवो बरवस दिवच्या मोगाळ सोम्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या मनशांनीच आमच्या मोगाचे नेमका सांडून गेल्ल्या वेळार हांव तुमचो मोग करचो देव तुमचे सांगता आसा म्हणून आमकां धैर्य दिल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता सोम्या संवसारी जिवितांत खरगां आनी अनवरां वयरा वयर आमचेर येता आसतना आमकां बळवंत रक्षण दिवच्या आमच्या तारोका आमी तुका आराधन करता सोम्या इस्रायल परजेक मान्नाचे खाण दिवन पोसुल्ले बरी आनी तुज्या कुडीन आनी रक्तान आमकां दिसपडतें बसच्या आमच्या मोगाळ सोम्या आमी तुका आराधन करता सोम्या आमच्या जिविताचे खुरीस आमकां जड जाता आसतना आमकां ते वावूंक तांकां येतल्या वेळार कालवारीच्या दोंगरार बारादी खुरीस वाहून गेल्ल्या त्या कश्टांक आमचे कश्ट मेळोवन आमचे कश्ट तुजेर स्विकार तूं वावून काण गेल्ल्या मोगाळ सोम्या आमी तुका आराधन करता सोम्या बाबा भयणीनो आमच्या सोम्यान आमकां दैत्य मोग दाखयला मनशाचे कश्ट आपणाचेर काण गेल्यात सगळो संवसार भावा भयणी आज कश्टांत आसतना जेजू सगळ्या संवसाराच्या मनशां सांगता आसा कित्याक आमचो सोमी मनशांच्या कश्टांत वांटेली जावचो सोमी आमची सोबाय पळोवन रावचो सोमी न्ही तो ह्या खातीर कालवारीच्या दोंगरार आपलो कुरीस व्हरून ते जरबादाचे मार खावन परत कुर्सा पुन्हा पडून पापसिल्ली कूड काण घेवन कालवारीच्या दोंगरार आपले हात आनी पाय कुर्सार किळावूंक दिल्लो जेजू कित्याक त्या कश्टांत सगळे मुचे आनी तुजे सगळ्या मनशाचे आमचे कश्ट ताणें व्हांवून काण गेल्यात
आमच्या कष्टान दुखांत वांटेली जाला असलो मोग केल्लो आमचो स्वामी बाबा भयणीनो मोगाळ स्वामी तर आमी सकड मोगान ह्या स्वाम्याची स्तुती करया ताका अर्घां दिवया ताका होगुळसिया तसो मोग वांकणया कित्याक असलो मोग कोणेच दिवंक ना बाबा भयणी आमच्या मनशांनी थोडी पोटी आमकां सोड न्हू एक सोऱ्यां घालता आसतना आमकां कितलें दुखता आमकां कोणूच ना म्हणलें बरें भोगता असल्या वेळार आमच्या जिवितांत सांगतपण दिवचो स्वामी हांव तुमच्या सवय आसा म्हूण धैर्य दिवचो स्वामी आज आमच्या सांगाता आसतना त्या स्वाम्याचें बरेंपण आमी वांकणया ताचे काळजाची दाय तसो मोग अप्रेमीत मोग आमी वांकणया आनी ताका स्तुती गावन आमी सकड आतां गीत गावया आनी काळजांत आमचो संतोश उसारया करसिया ताच्या मनाक रंगी संगीत वाजोव्या ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटून भक्ती ताका गीत गावया मधुर ताळ्यान आमी सोम्याक हसया ताच्या मनाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन ताका गीत गावया सर्वेस्पर देव आमचो दयाळ काकूळदार रागार जावं सवकास मोगान भरपूर सर्वेस्पर देव आमचो दयाळ काकूळदार रागार जावं सवकास मोगान भरपूर सकला पडलेल्या हातीन उखलता आपल्या भक्तांची मागणी आयकता सकला पडलेल्या हातीन उखलता आपल्या भक्तांची मागणी आयकता मधुर ताळ्यान आमी सोम्याक हसया ताच्या मनाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गावया सर्वेस्पर देव आमचो राजवट चलयता राजवट ताचें तें ससनाक पाळटा सर्वेस्पर देव आमचो राजवट चलयता राजवटाचें तें ससनाक पाळटा अनाथांक विधवी तो सांबाळ व्हरता अन्याय जाल्लेल्या न्हीद करून दिता अनाथांक विधवी तो सांबाळ व्हरता अन्याय जाल्लेल्या न्हीद करून दिता मधुर ताळ्यान आमी सोम्याक हसया ताच्या मनाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गावया मधुर ताळ्यान आमी सोम्याक हसया ताच्या मनाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गावया हालेलुया 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 स्तुति जेसु महिमा जेसु तकार दान जेसु तुति जेसु वरदान तुका हालेलुया 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 हालेलुया
बाबा बहिणीनो, इकडे पोर आमची काळजां देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार करया. देवाचें उतर आमकां हुसबाड दिता. देवाचें उतर आमकां बुजवण दिता. देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता. देवाचें उतर आमकां वार्तक येता. देवाचें उतर काळोख पयस करता. देवाचें उतर भलायकी दिता. देवाचें उतर समाधान दिता. बाबा भयणीनो, आज जायत्यो बंदड्यो आमच्या काळजांत आसा. आज मनीस असल्या परिस्थितींत इस्वार्थी जाला. आयच्या संवसाराचेर दिश्ट घाल्यार मनीस मनशा विशयान चिंतिना. कालच्या दिसा संजेर हांव टीव्ही पळोवन आसलो आनी ह्या वेळार लक्षिल्ल्या एका गांवांत पयस परगांवांतावन आयिल्ले पिडेस्त पयस परगांवांतान आयिल्ले कोरोना पिडे वरवीं आयिल्ले गांवांत गेले संत्रस्त भाव भयणी, आमचेच भाव भयणी, तांकां सरकारी नियमा प्रमाणे क्वॉरंटायन आसा. आनी अशें जाल्यार ह्या क्वॉरंटायना काडिल्ल्या वेळार थंयच्या लोकांनी विरोध केलो, हांगा येवचें नाका. भावा भयणीनो, काळजां बंदर पडल्या. मनीसांतल्या भावा भयणींक आमच्याच रक्ताच्या आमच्याच गांवच्या मातयेच्यान आज मनीस निकलो स्विकार करून तयार ना. असल्यो बंदड्यो आज कानवडय जाय. देवाचें उतर बाबा भयणीनो आज जाल्यार बंदडेतावन आमकां सुटका दिता. देखून आमी सकट भक्तीपणान देवाचें उतर आयकूंक आमची काळजां तयार करया. एक घडीभर आमी बसले कडेन उबे रावले कडेन आमी भक्तीपणान आमचे दोनी हात आमच्या हृदयार दवरया. पवित्र आत्म्याची सकत मागया. पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर आयकूंक उसवाड दिता. शब्द मासलो आनी आमचे मदीं जियेलो. शब्द देवा सोबे आसलो. तसो जेजू क्रिस्त शब्द ह्या संवसारांत येयल्लो. त्याच जेजून दिलो तो पवित्र आत्मो थंय उतर आयकूंक आमची काळजां तयार करता. आमच्या काळजांत असलो काळोख तो पयस करता. देवाचें उतर आयकूंक आमकां काळजांत त्यो आडकळी संवसारी वटण्यो, पातकाच्यो वटण्यो, सैतानाच्यो ताळण्यो आमच्या काळजांत असल्यो त्यो पयस करूंक हो पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता. तर एक घडीभर आमी सकट ह्या पवित्र आत्म्याची सकत मागया. आमची काळजां, आमची मोनां, आमची कूड, आमचो आत्मो सगळो देवाच्या उतराक आमी तो समर्पया आनी पवित्र आत्मो तो शुद्ध आनी निर्मळ करून दे म्हूण आमी आतां मागया. पावनात्मा रे इळिदु बन्नी, पावनात्मा रे इळिदु बन्नी. ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಕಣ್ಣಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपयले आनी म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात 3 दीस तावन म्हजे सांगाता ती रावल्यांत खावंकू जेवंकू तांचे लागीं कांयच ना तांकां उपाशी घरा धाडूंकी म्हाका खुशी ना वेताना वाटेर ती तंग जातीत तेदवा शिसांनी ताचे लागीं म्हणलें ह्या व्हडल्या जम्याक वाडोवंक जाय परते उंडे ह्या एकसुरे सुवातेर खंयचे मेळटीत जेजून तां विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसा तांणी जाप दिली 7 उंडे आनी 2 ल्हान मासल्यो तो लोकांक ताणें धरणीर बसूंक ताकीद दिली उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें ते मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वंटले ती समेस्त जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी कावन उरलेले कुडके 7 दलींबर तांणी एकठांय केले स्त्रियांक आनी भुरग्यांक सोडल्यार जेवलेले दादलेच सुमार 4000 उपरांत लोकांक धाडून तो एक दोणीर सोडलो आनी मगदान नांवाच्या प्रांताक येवन पावलो देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता एक घडीभर बाबा भयणीनो हें देवाचें उतर आमी नियाळ करया बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं कश्टार पडिल्ल्या लोकांक
कुमोग करूंक जायते जण मुखार येवचे आमी पळयता जायते कडेन जावं पुरो राजकीय व्यक्ती जावं पुरो थोड्या संघटनेचे सांडे जावं पुरो थोड्या पिरगजांच्या बाबतीन जावं थोडे NGO आज लोकांक भुकेल्ल्या लोकांक काणाची वरवीं वांटतात जायते संस्थे आज दुर्बळ्या कामेली वर्गाक धर्मार्थ जेवण दितात असली बरी कामां आमचे मदें चलची आमी ह्या दिसांनी जायतीं पळयता कश्टांत असल्यांक पावचें खंडी जावनी सहज आनी हें देवानच आमच्या मोतीन घाल्लें तसलें बरें कार्य भावा भयणीनो मनीस कशें आनी एकल्याच्या कश्टांत पावता तशें देवानच मनशा तें असलें बरें मंद केल्लें मनशा कडची चरित्र आमी पळयली तर मनीस सुरवेरतावन कश्टांत पडचे जायते संदर्भ आसले पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता इजिप्तांत देवाची प्रजा कश्टांक सांपडली थंयसर तांकां कठीण काम आसलें दगदवणी आसली खावंक जेवंक जाय परतें नासलें आनी ह्या वेळार देव तांचें मागणें आयकता मोइजे कडेन सांगता देव ह्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्यात तांचें दळदीरपण हांवें पळयलां आनी ह्या लोकांक देव इजिप्तांतून भायर हाडटा सुटका दिता ह्या लोकांक सांगता देव रावता ह्या लोकांक इजिप्तांतून भायर हाडलो देव तांबडो दर्यो उतरयता तांबड्या दर्यांतल्यान वाट करून दिता अजापी रितीन आनी लोक तिशीन उतरता इजिप्तकार तांकां धांवडोन हाडले मरतात आनी वसुदेव ह्या परजेक अरण्यांत मान्नाचें खाण दिता खावंक तांकां भुकेवंक सोडिना ताण येयल्या वेळार खडपान तावन उदक व्हाळाशें करता हें देवाचें संगतपण रातीच्या वखदा तो उज्याच्या खांब्याच्या रुपार आनी दिसाच्या वखदा मोडाच्या रुपार सावळी जावन त्या मरुभुमीन तांचे सांगता देव रावता बाबा भयणीनो देव मनशाक रचणार आनी पसणार मनशाक तो सांबाळटा मनशाक जाय परतें खंयचीय खावंक जेवंक तो दिता अशें देव मनशा थंय उदार जावन आसा देवाचे बरेपणची आनी एक मनीस देव केवल मनशापणाच्या अंतर मात्र रावना देव एकंत मुखार येता मनशाच्या आत्मीक जिविता खातीर ताका बोळ दिवचे खातीर आपल्या पुताक जेजूक संवसारांत धाडटा आनी ताच्या पुताच्या कुडी रक्ता बारीपात मनशाक आत्मीक जिवितांत बळादेक करता पळया देव कितल्या आपुरबायेन मनशाच्या जिवितांत येता मनशाक राखता आनी पोसता भावा भयणीनो आज आमी वांजेलांत आयकलें तें घडीत येस देवाचें बरेंपण उगडापें करता जेजू ह्या संवसारांत मनशाक जिवीत दिवंक आयिल्लो ताचें उतर आयकोंक जिविताचें उतर आयकोन घेवंक त्या उतरां समाधान मेळटालें त्या उतरां मोग मेळटालो त्या उतरां सकत आसली तांची पिडा गूण जातली आनी तांकां एक तर विचित्र दैवीक अनुभव जातलो देखून लोक रात आनी दीस तांच्या फाटल्यान येतलो जेजूच्या भुकेल्यार खाणाची पर्वा करिनासतना पिवनाची पर्वा करिनासतना जेजूच्या फाटल्यान ते वेताले आनी ह्या लोकांक पळोवन जेजूक बिरमोत दिसली आनी जेजू म्हणालो तांकां पळोवन म्हाका सुरसुरे भोगतात आनी जेजून बाबा भयणीनो तशें बरेंपण उदारपण दाखयलें आनी त्या लोकांक हुंड्या माशलेन वाडलें
उंड्या माश्टेन वाडलें. बाबा भयणीनो, 7 उंडे आनी थोड्यो मासल्यो आसल्ल्यो. 4000 लोक. 5 उंडे आनी 7 उंडे आनी थोड्यो मासल्यो इतल्या लोकांक जेजून कशें दादोशी केलें. वस्तू मिस्तीर देवाचें बरेपण आनी उदारपण मात्र करूंक शकता. केन्ना थंयसर आसलेल्या शिशांनी 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो ताचे लागीं हाडल्यो, ताचेर आशिर्वादीत केल्यो आनी जेजून लोकांक वांटूंक सांगलें. वांटतना लोकांक ददोशी मेळ्ळें आनी 7 जालीं उरिल्लीं भरून काडलीं. उदारपण बाबा भयणीनो, तें 4 वांट्यांनी तें फळादीक जाता, वाडटा. आनी आज वस्तू विशय बाबा भयणीनो, आमी आज आमच्या जिवितांत नियाळ करूंक जाय. देवाचें बरेपण सगळ्या लोकांक ददोसकाय दिता. आज एक घडीभर आयच्या संवसारार आमी दिश्ट घालया. हजारांनी लोक आज कोरोना पिडे वरवीं आस्पत्रेनी आसा. हजारांनी लोक क्वारंटायनाचेर आसा. हजारांनी लोक लॉकडावना वरवीं कश्ट जाता. कितल्या जाणांनी ताचें काम होगडायलां, कितल्यांक तांकां सांबाळना, कितल्या जाणां लागीं आज पयशे नात, कितल्या लोकांक आज कावंट जेवंक काणाची वरवीं ना, कितल्या लोकांक आज रावोंक समेत एक थारो ना. रेल्वे स्टेशनांनी आनी खंयसर वाटेर ते न्हिदतात. परस आमी आयकलें तें घडीत पुरा आसन आपल्या गांवाक सोलोन बेसोदो लोक त्या रेल्वे ट्रॅकार रेलां येनात म्हूण चिंतून मिशेवा खातीर न्हिदतात. रेल ताच्या वयल्यान धांवता आनी ते मरण पावतात. असली परिस्थिती आमच्या गांवांत. हजारांनी दुर्बळे कामेली वाटेर पडल्यात. तांकां ताच्या गांवाक वचूंक सवलतय समेत करून दिवना. जाल्यार परिस्थितींत ते पांय वाटेन चलतात. कितलेशे जाण वाटेरच जीव तांणी दिला, मेल्यात आनी थकोन गेल्यात. असल्या पुरासनांत येतात, तंग जावन गेल्यात आनी ह्या लोकांची बिरमो चिंतले. बाबा भयणीनो, कोणी नात. थोडे अवघडांक बाली जाल्यात वाटेर, थोडे आज कसल्या कश्टांच्या परिस्थितींत सांपडल्यात. बाबा भयणीनो, आमच्याच लोकां थंय येवया. म्हज्याच आनी तुमच्या कुटुंबाची कितलीं जाणां परगांवांत आसात. आज परगांवांत कुटुंबा खातीर गळोवन आसात. जायत्या जाणांचें काम केलां. थोडीं गांवांक येवंक अत्रेकतात, गांवांक येवंक विमानान नात. परस सरकारान थोडी वेवस्था केली आनी तांकां गांवां कडची मांडावळ केली आनी जायतीं जाणां आयलीं. पूण गांवांक येता आसतना तांकां हांगासर पावती वेवस्था ना. थोडे लागीं पयशे नात, तरी पूण एका 4 वंट्यान म्हणल्यार बरी पयशे दिवन तांणी गांवांक येवचें पडलें. हांगासरून परत्यान कोरोना खातीर पयशे. लोक थोड्यांनी आसले भांगार विकलें, थोड्यांनी आसले पुरा पयशे दिले आनी कितें कश्ट जाले. भावा भयणीनो, असल्या परिस्थितींत आमची भाव भयणी आसात. पूण हाचे केसर बाबा भयणीनो, आनी की कश्टाचें म्हळ्यार असल्या मनशांक आज मनशां दीस काळजांत दांपल्यांत. कितलेशे कडेन आज आस्पत्र्यांनी वावर करचे दाक्तेर आसात, नर्सां आसात. आज लोक तांकां पयस करता. ती दाक्तेर आनी नर्सां आमचे लागीं येती जाल्यार पिडा आमकां येत म्हळ्यार भियान तांकां लागीं येवंक सोडिनात. कितलेशे कडेन भाड्याची तांची घरां वेकेट करूंक तांणी सांगल्यात. दुनियान आज मनशाचें काळीज धरून पळया. कितलेशे जाणां आज आशा कार्य करता आनी दाक्तेरां नर्सां लोकां लागीं वयतना तांकां फातरायलां, तांकां मारलां, तांकां जोर केला, तिरस्कार केला. दारुणाय मनशाची. बाबा भयणीनो, आज क्वारंटायन करचे खातीर लोकांक व्हरतना गांवच्या लोकांनी विरोध केला. हांगासर क्वारंटायन नाका, हांगासर तांकां टेस्ट करचें नाका, हांगासर तांणी रावचें नाका. मनशा खातीर काळजां दांपतात. आज आनी एक दुखाचें घडीत बाबा भयणीनो,
तर गांवांत न्हू आमची भाऊ भयणी आमची कुटुंबां गांवाक येता आसतना कितलेशे कडेन आज तूं गांवाक येनाका थिंत रावा सद्याक येवचें नाका तुमची पिडा आमकां येत कितलेशे जाणांनी उलोवचें आयकलां आतां दुबय न्हू भायल्या गांवांत गल्फांत येतात कितली पिडा हाडटात कोण ना गांवांत कितें जाता कोण ना बाबा भयणीनो ही कोण आमची भाऊ भयणी न्ही गे आमचे कुटां पुसली न्ही गे कुटुंबा खातीर गाम व्हरयली न्ही गे कुटुंबा खातीर जीव दिल्ली न्ही गे आमच्या रक्ताची न्ही गे तांकां तिरस्कार करचे सोमा तांकां स्विकार करूंक आमी तयार ना तर खंयसर आसा आमचें मनशापणूं आज तांचे वरवीं आमचें घर आसा तांचे वरवीं आमचे संस्थे आसात तांचे वरवीं आमच्यो इगर्जो आसात तांचे वरवीं आमचो समाज आसा आज त्या कामेल्यांनी गोळून केल्ले वरवीं आज आमचे परगट आज इतली सवलताय आसा हे रस्ते ही बिल्डिंगां कामेल्यांनी केल्ली आत गाम व्हरून आज ते आमकां नाकात हात आनी आमचे लागीं येवचें नाका तांकां कश्ट आयल्यात म्हणून आज आमी तांकां तिरस्कार करता बाबा भयणी एक घडी भर आमी चिंतून पळोवया आज हांव त्यात कश्टार पडलो जाल्यार हांव त्यात कश्टार पडली जाल्यार ही कोरोना पिडा म्हाका आयली जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत आयल्यार म्हाका हे तिरस्कार करीचे की आज कोरोना पिडेस्त जाल्यार तांचे मोर्न पुरूंक की जागो ना जाल्यार एक मोडे उलपाव की जागो आमकां नाका म्हळ्यार खंयसर तांकां व्हरचें फाल्यां म्हाका आनी तुका खंय व्हरचें चिंतून पळोवया आमची भाऊ भयणी बाबा भयणीनो मनशांक आमकां हो संवसार आमचो न्ही उडास दवरया हो संवसार आमचो न्ही तुमचोय न्ही म्हजोय न्ही देवाचो ह्या संवसारांत सगळ्यांक जागो आसा सगळ्यांक हक्क आसा हर एकल्याक जियोवंक पिडेंत वा भलायकेंत हर एकल्याक हो संवसार आज ह्या संवसारांत हक्क आसा कित्याक हो संवसार म्हजो आनी तुजो न्ही देवाचो तूं आनी हांवें रावचें घर सोडून वचोंक आसा आमची ग्रेस्तकाय सोडून वचोंक आसा आमच्या जिवितांत आमचें म्हणलें कितें सगळें सोडून वचोंक आसा सगळें आमी कोणाक शाश्वीत ना कोरोना लागली मरतात आमी मरता मरण सगळ्यांक येता देखून बाबा भयणीनो आज काळजां उगडया आज ह्या आराधना वेळार आमी सगळ्यांनी मनशां आमी काळजां उक्तीं करी जाय कश्टांत असल्या खातीर आमची काळजां उक्तीं करया जायते लागीं आमचे लागीं भाव भयणीन देवान दिल्ली ग्रेस्तकाय आसा देवान दिल्लें इल्लें कितें आसा वांटून काण घेवंक शिकया 7 उंडे आनी त्यो तोड्यो मासल्यो ताणें वांटून काण गेल्यो सगळ्यांक दिल्ल्या उणें पडलें गे ना 7 जालीं बोर्न काडलीं बाबा भयणीनो दिल्ल्यांत उणें जायना आनी एकल्या लागीं वांटून घेतल्यार उणें जायना आमी देवाक आनी पेल्याक दिल्ल्यांत कांय उणें जायना कश्टाच्या वेळार आमी केदळां वांटून घेता तें देव आशिर्वादीत करता जर आमी पुंजान दवरता आमकां खावंक मेळचें ना उदार जावया काळजान उदार जावया हेरांक काळजान जागो दिवया आमच्याच मनशांक जागो दिवया फाल्यां त्या जाग्यार हांव आसान जाल्यार म्हाका कितें जायत म्हळ्यार आमी चिंतया आनी त्या स्पिरितान बाबा भयणीनो आमी सगळ्यांक स्विकार करून हा सगळो संवसार आमी एक जाय आमच्या कुटुंबाच्या कश्ट जाल्ल्या खातीर समाजान कश्ट जाल्ल्या खातीर कोरोना पिडेवर कश्ट जाल्ल्या खातीर आमी कितेंचपणी करी जाय तांचे खातीर माग जाय तांकां कुमो करी जाय तांकां स्विकार करी जाय तांकां आमी कोणूच ना म्हणलें बोगाप दिवंक नजो आमचे नेमकां सांडलां म्हणलें बोगाप दिवं नजो बगार आमी तांचे सांगता रावो जाय आनी ह्या कश्टाच्या वेळार आमी जेजूक तांचे थंय पळोवया 5-7 उंडे आनी थोड्यो मास्त्यांनी दोस केल्लो जेजू आज सगळ्यांक आमकां सांबाळ व्हरून दी म्हूण त्या उंड्या रोपारच्या जेजू कडेन आमी मागया बाबा भयणीनो आतां आमी सगळे आमच्या इराद्यां पासत मागया सबार इराद्यां पासत आमी मागोवंक जाय कश्टांत असल्या खातीर मागोवंक जाय एक घडी पळय आमी 1 मिनीट सो वेळ मावून रावया मावून रावन आमचे इरादे उडास करया
तुम्ही हंगास आता आराधन करता तुम्ही बसल्याकडे थंयसर उडास करा बसुल्ल्याकडे तुमच्या मोतीन तुमचे इरादे उडास करा कोणा खातीर म्हाका जंय उडास करा तुमची कुटुंबाची घरची परगांवांत आसली ह्या आमच्या देशाची सगळ्या संवसाराची गरजेवंत आसात कितले जाण आमचे मागोवंक सांगला सगळे एक घडीभर आमकां आमच्या मोतीन धाडया 1 मिनिटचो वेळ मौन आमी जेजू सांगात रावया बाबा भयणीनो पयल्या सुवातेर आमी मागया सगळ्या पवित्र सभे खातीर आज आमी सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागसय संवसारांत पवित्र सभा जेजूचें हाजीरपण 7 उंडे आनी 2 माशल्यो संवसाराक दिल्या जेजूक आज आमी प्रतिनिधीत्व करता जेजूचे प्रतिनिधी आमी ह्या संवसारांत हर एक आमचो पाप सैबो आमचे बिस्प आमचे याजक आमचे धार्मिकां आनी आमी हांव आनी तुमी बाबा भयणी सगळीं आमी सोम्याच्या त्या जाग्यार वचून जेजूचें काम आमी करूंक आसा आज कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाले ह्या संवसाराक कशें जेजून 7 उंडे आनी 2 माशल्यांनी दादोस केले सुरसुरे बगले तांकां पळोवन जेजू बिरमो चिंतली ताचो कुमकेचो हात ताणें दिलो आज पवित्र सभेन सगळ्यांनी आमी सांगाता मेळून जेजूचें रूप जावंक कश्टांत असल्या खातीर मागूंक दैत्य वेळ आसा आमकां ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी जेजू कडेन आमी कश्टांत असल्या पासून मागया कितें आमचे वरी तांकली कुमोक आमी करया सांगाता मेळया एकवटया हाताक हात दिवया सगळी पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताची एक पवित्र सभा जावन आमी एका मनान वावरूंक देवाची सकत पावसेबा बिस्पांक ह्या सकांक धार्मिकांक आनी आमकां सगळ्यांक दिवन दी मागण्याच्या स्पिरितान आमी दिंबेर पडून सोम्या मुखार हर एका याजकान हर एका धार्मिकान हर एका बिस्पानी दिंबेर पडून सगळ्या संवसारा खातीर बळादीक मागणे जेजूक भेटोवंक ती कृपा ती सकत आमी सोम्या लागीं मागया आनी आमचो इरादो ताका भेटोवया सोम्या मोजेर तुजी दया दाखय सोम्या मोजेर तुझी दया सोम्या मोजेर तुजी दया दाखय सोम्या मोजेर तुजी दया विसरीना दुसरे काय विसरीना दुसरे काय विसरीना दुसरे काय विसरीना दुसरे काय मासवो फुटला तडीक पावय मासो फुटला तडीक पावय सोम्या मोजेर तुजी दया दाखय सोम्या मोजेर तुझी दया सोम्या मोजेर तुजी दया दाखय सोम्या मोजेर तुझी दया दाखय सोम्या आमचेर तुजी दया दाखय सोम्या आमचेर तुजी दया विसरीना दुसरे काय विसरीना दुसरे काय विसरीना दुसरे काय विसरीना दुसरे काय पिडेचे ओझे
बाबा भयणीनो आता आम्ही मागया कोरोना पिडेस्ता खातीर मागया बाबा भयणी पोरेक हांवें व्हॉट्सअप व्हिडिओ पळयलो अमेरिकांत एक सुमार 30 आनी 4 वर्सांची स्त्री कोरोना पिडे वरवीं आस्पत्रेक एडमीट जाली तिच्या कुटुंबाच्यानी तिच्या पतीन तिच्या भुरग्यांनी तांणी चिंतलें ती बाचाव जातली कित्याक कोरोना पिडेस तरणाट्यांक ही पिडा तितली मारेकार जावची ना पूण बाबा भयणीनो आस्पत्रेक गेल्ली ती पाटी आयली ना तिचो पती आनी भुरगीं दुकान बुडली बाबा भयणीनो आज कितली कोरोना पिडेस्तां कश्ट जातात जिवान मरणा मदें झुजतात बाबा भयणीनो ही मारेकार पिडा ग्रासून चडटा तांकां आमी मागीर तांचे कस समजून काण घेवया कितले कसले झुजू भिरांत सगळ्या कुटुंबाक पिडेस्ताक मात न्ही सगळ्या कुटुंबाक तांचे खातीर आमी मागया भाव भयणीनो ह्या पिडेस्तांक कोरोना पिडेंतले देव सुटका दिवून दी ह्या कश्टांत हांव तुका सुटका दिवून दी म्हणून आमी मागया जेजू सुटका दी ह्या पिडेस्तांक ही पिडा गूण कर जेजू ह्या पिडेक वोका सोदूंक जेजू आमच्या सायंटिस्टांक वोका सोदना करतेरान जेजू ताका बळ दी जेजू ह्या स्मारकार पिडेच्या बांधांतल्यान सुटका दी नपयस कर ही पिडा मंगळा जेजू कितलेशे वयस कितलेशे नर्सां ह्या पिडे खातीर पिडेर झुजोन आसात तुजेर भरवसो दवर जेजू तूं आत्मेक वयस 2000 वर्सां आदी खंयची पिडा तुजे वरी गूण जावन नातली म्हण ना जेजू आज त्या आस्पत्रेंतल्या डाक्टरांचे हात आशिर्वादीत कर त्या नर्सांचे हात आशिर्वादीत कर जेजू तुजी ती कृपा तुजी ती गूण करची सकत तांची ती वाळून दी जेजू तांच्या त्या हातांनी ही पिडा गूण जावन दी एक बरें वोका सोदून काडूंक जेजू मनशा कुळाचे आकांत बेरांत जेजू ते घाण उडोवंक जेजू कोंते तुजी काकूळ तूं दाखय आनी आशिर्वादीत कर सगळ्यांक आनी प्रत्येक रितीन जेजू ह्या पिडे वयर झुजतल्या पुलीस वर्ग अधिकारी वर्ग रात आनी दीस रिस्क घेवन एक घडी बरो रेस्ट काण घेनासतना कुटुंबाक बरें सांगत सुत्या करून जेजू तुजे खातीर त्या पिडेस्तां खातीर वावुरता जेजू तूं तांचे बाळटा जेजू कश्टांत तांकां धैर्य दी तांचे मारिपात ह्या पिडे वयर झूज बळवंत करूंक जेजू आमचे मागणें तुका समर्पिता हांव सोम्या मुजेर तुजी दया दाखय सोम्या मुजेर तुजी दया दाखय मोगला जेजू आज आमी प्रत्येक रितीन मागता ह्या पिडे वरवीं कश्टां सांपडल्या खातीर जेजू आज संवसाराचेर दिश्ट घालतना काळीज आमचे जेजू सुरसुरता कितलेशे कामागार कंपनी बंद जाल्यात ऑफिसां बंद जाल्यात सांबाळना धन्या लागीं सांबाळ दिवंक पयशे नात कामेला लागीं कर्साक पयशे नात भाडें दिवंक पयशे ना थोडीं गांव सांडून खंय तांच्या गांवाक येतात ट्रेनां नात बसां नात कशें पैण करचें पांय वाट्यान चलतात थोडीं अर्द्या वाटेर मरण पावल्या थोडीं अवघडांनी मोन पावतात वाटेर जेजू कसले परिस्थिती जेजू ही पळोवंक जायना दोळ्या नेमका आमचो लोक ह्या रितीन मरचे ह्या रितीन कश्टांचे जेजू ह्या हातांनी तांणी काम केल्लें तांच्या हातांनी समाज आनी संवसार बांदलो जेजू तुज्या नांवान पूण आज ते हात आज जेजू निशक्त जाल्यात त्या पांयांनी पळना जेजू कितें काम केल्लें तांणी आज तेच जेजू अस्कस जाल्यात जेजू तूं जा तांचें बळ असल्या कामेल्यांक जेजू तांचें बळ जा जेजू भुकेल्ल्यांक खावंक दी जेजू आज वरवीं जी कितें जेजू आज कितें गैर जाता तुज्या जाळ्यान दी जेजू मोगळा जेजू आज संवसारांत दैत्य जण आसात जेजू
थोड्यांची काळजां दापल्यान जेजू आज लॉकडाऊन जाला संवसारान लॉकडाऊन केवल मनशाच्या जिविताचे लॉकडाऊन नाही जेजू काळजांचे लॉकडाऊन जाला मगला जेजू आज कितलेशे जण संवसारांत तांचे लागीं आसा दिवंक मोहन ना तांच्या का आनी एकल्या कश्टां दुखाक पावचें तसलें कर्तव्य आसा करूंक तयार नात काळजां दापल्यांत मगला जेजू आमचे भाऊ भयणी आज गल्पांत आसात कश्टांत आसात जेजू आज ती गांवांत येत आसतना तांचीच मनशां स्विकार करून तांकां तयार नात जेजू असलें बरें मन आमकां आज संवसारांत पळोवंक मेळना जेजू हे लॉकडावन कान उडय काळजाचें लॉकडावन कान उडय जेजू अरे एकल्या मनशान आनी एकल्या खातीर चिंतचें काळीज दी जेजू तुवें लोकां खातीर चिंतिल्लें लोकांच्या कश्टां पावुल्लय हेरांची बिरमोत पावलय हेरांत दाळय केली हेरां बरें करीत गेलोय जेजू तुजें काळीज बिरमोतीचें काकुळतीचें काळीज जेजू आयच्या संवसारांत लाभय जेजू तुजी काकूळ तूं मागता आनी आमी म्हणटा सौम्या आमचेर तुजी दया दाखय 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 मोगला जेजू आयच्या ह्या दिसा कितलोसो लोक जेजू आज आराधनांत भाग घेवन आसा परगांवांत आनी गांवांत खंयच्या संवसाराच्या कोणशांनी जेजू ह्या आराधनांत ह्या घडये भाग घेवन आसात तांचेर तुजी दिश्ट घाल जेजू ही तुजी भुरगीं आज ह्या आराधनांत कोण भाग घेता जेजू तर तुजी मोगाळ भुरगीं हर एकल्याच्या घरांनी कश्ट आसात हर एकल्याच्या घरांनी समस्या आसात हर एकल्याच्या मोतीन काळोख आसा हर एकल्याच्या मोतीन बेजाराय आसा कंत आसा टेन्शन आसा जेजू हें तुका भेटोवन दिता हांव लोकां विशयान तुवें चिंतलें बरें चिंतलें बिरमोत पावलय सुरसुरें भोगलें जेजू आज सगळ्या मनशांचेर तुजी दिश्ट घाल हर एकल्याक जेजू तुजे आशिर्वाद जाय जेजू सोम्या जेजू तुवें आज आपणे दी कोण आज ह्या आराधनांत भाग घेता तांकां हर एकल्याक आनी तांच्या कुटुंबांचेर जेजू तुजे आशिर्वाद घाल तुजे लागीं मागता हांव जेजू आमच्या घरांनी असचे कश्ट आमच्या घरांनी ती बेजाराय आमच्या घरांनी ती पिडा शिडा आमच्या घरांत ती आर्थीक समस्या आमचे मोतींत आमचे इरादे आमी कोणा बसत आमच्या मनशां खातीर मागता जेजू सगळें तुका समर्पिता हांव सोम्या जेजू आज आमच्या गरजांक पाव जेजू आमचे कश्ट स्विकार कर आमची मनां काळजां उक्तीं कर सोम्या जेजू आज ह्या आराधना वरवीं तुजी सकत वाळोवन दी जेजू तुजी गुण करची सकत वाळोवन दी सोम्या तुजी पवित्र सकत आज या आराधना मारी पात हर एका कुटुंबाक पावून दी हर एका कुटुंबाक सुटका दिवन दी हर एका कुटुंबाक सुटका दिवन दी सोडवण दिवन दी वायट आनी खोटेपणान जियेतल्यांक त्या गुलामपणान सुटका दिवन दी जेजू पिडेतांक सुटका दिवन दी कश्टांत ती सुटका दिवन दी ताचे मोतीन ती चिंतना पयस करून दी ताचे मोतीन ती कंत पयस करून दी टेन्शन पयस करून दी जेजू तुजी दैवी कृपा सगळे आज उंड्या रुपारचे जेजू तुजे तावन सगळ्या संवसाराक विस्तारून दी जेजू आनी सुटका दिवन दी ह्या खातीर आमी तुका जेजू सगळो संवसार आमची कुटुंबां आमचे सिरादे हर एकले आमी तुका समर्पण जेजू आमी गायता सौम्या आमचेर तुजी दया दाखय 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Aradhan Jesu glab Jesu tuti Jesu mai mandu kaman Jesu hallelujah, 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 hallelujah. Jesu 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 Saktidar Jesu Jesus 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 your power Jesus. Let your healing power Jesus come Jesus. Let heal our heart and soul Jesus. Touch everyone Jesus. Let your power come to every Christian family, Jesus. Let everyone get healed by you, Jesus. Let all the bondages be thrown out, Jesus. Let our hearts and minds open, Jesus. Come to heal, Jesus. Name of Jesus. Hallelujah. 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 विसरी नाव दुसरे काय विसरी नाव दुसरे काय पिडेचे ओझे काढून उडे विसरी नाव दुसरे काय विसरी नाव दुसरे काय पिडेचे ओझे काढून उडे सौम्या आमचेर तुझी दया दाखय मगळा बाबा बहिणीनो आता आम्ही सम्याचा आशीर्वाद घेऊया पवित्र वेळ व 1 घंटो आम्ही जेजू संगता करसिला सम्यानं 7 उंड्यांनी थोडे मसले घेऊन लोकांचा दोषी वाढले आणि आता वेळ सम्यान आशीर्वादित करसो उंडे आणि मासले जेदन आशीर्वादित केलो आणि 4000 लोक जेवलो आणि आता भाऊ बहिणीनो सोम्या आमच्यावर आशीर्वाद घालता 4000 नाही संसाराच्या करोड आणि करोड लोकांचेर जेजू आता पवित्र आशीर्वाद घालता तुमच्या आणि म्हज्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालता आम्ही ताका भेटूया सक्कड आम्ही आता तुम्ही जर तर तुमच्या घराने बाग घेऊन असात एक गडीभर दिंबीर पडा तुमची इरादे सोम्याक समर्प्या येद्या व्हडा सक्रामेंताक आमी गीत गायत असतना दिंबीर पडून आमी सोम्याक आमचे कुटुंब आमचे इरादे आमची आशा आमची मागणी आमची बेस आमची कितें गरजो सगळ्यो जेजूक समर्प्या आणि सोम्याचो पवित्र आशीर्वाद घेवंक तयार जावया सोम्याच्या आशीर्वादान आशीर्वादी जाल्ले उंडे 7 दाली भरून काढली बाबा बहिणीनो तुमच्या एकल्याच्या कुटुंबानी 7 दाली भरून काढले बरी देवाची आशीर्वाद वाळटेली पावर देवा सकत पावर ऑफ जीसस पाथ्य या देवाचेर आणि त्याच पाथ्याने आता सोम्याचो पवित्र आशीर्वाद घेऊया Sakramenta sasnama koruya purvilya rupa putra novyoriti adarya salvam askat vishya
Spiritum Samasami Navarta. Amen. प्रार्थूया. हे देवबीचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सुगडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवेन सफर सदांच आमची ती आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पबीत मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना. मोगशनो दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हे पवित्र साक्रमताचें आराधन कोरोना पिडेस्तां खातीर आनी सर्व अचेवरी कश्टांत पडल्यां खातीर आमी भेटयलां. प्रत्येक तरान परगांवांत येवचे आमच्या भाव भयणी आनी परगांवांत आसल्या खातीर विशेष रितीन आमी मागलां. ह्या हाका साकर दिल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयची आराधना हांगासर प्रसार करूंक आमकां आदार दिल्या डिवायन व टी व्ही असो मालाक श्री स्टीफन मेंडेस आनी कुटाम आनी जस्वीन. तशेंच आज हें रेकॉर्ड केल्ला मनीस सूरज मचादो हाका. तशेंच आबुरबाचें संगीत दिला सैमान आनी ताच्या संगात्यांक. तशेंच हांगासर तयाराय केल्ल्या आमच्या धर्म भयणींक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हांव तसो उपकार भोगता. तुमचे पासून आमी सदांच मागतले. तुमच्या खंयच्याय गरजांनी आमी तुमचे संगता आसा. दैवीक अमृत मिडिया तुमचे खातीर सदांच मागता. देव बरें करूं.